तो तुम्ही आम्ही रस्तो पळयता हो वास्को एप्रोच रोड म्हणजे एक सिंगल एप्रोच रोड आणि एक आसा पूण हो मेन एप्रोच रोड जाता आणि मेन पसून हो रस्तो पिड्ड्यारूच आशिल्लो. काळांतरान मागीर पावस आयलो, पावसान ताजी आनी दुर्दशा जाली आणि खंयच हो रस्तो करपाचे PWD अजून पर्यंत काना मनार घेवन आशिल्ले. आमी 2-3दां तांकां एप्रोच जालें आनी तांकां सांगलें बी की हो तुमी रिपेरिंगाक घेया, तो रोड काबार जाला म्हणून. कितलेशेच एक्सिडंट आनी कितले हांगा लोक पडले हाजे कोत ना आनी हिशोब ना. पूण अजून पर्यंत कोणूच काना मनार घेनाशिल्ले. आमकां दिशिल्लें की खंय तरी गणेश चतुर्थी आयली आनी थंय तेन्ना तरी हें पॅचिंग अप जातलें नाल्यार रस्त्याचें काम जातलें. हो रस्तो कित्याक करना नाल्यार कित्याक पॅचिंग अप करना म्हाका ताची अजून तांचें हें खबर ना. पूण काल जेन्ना हांव मडगांव गेल्लो तेन्ना मडगांव पसून काल कदंबा बस स्टँडार सगळ्याक पॅचिंग चालू आशिल्लें आनी सगळ्या कडेन जेन्ना पॅचिंग चालू आसा म्हजो एक PWD कडेन रिक्वेस्ट. आमचो गणेश चतुर्थीचो हो आमचो एक व्हडलो सण आनी त्या सणाक आमी जेन्ना गणपती हाडटा नाल्यार विसर्जनाक व्हरतात तेन्ना आमी खूब काळजी घेवन हाडटा की खंय डॅमेज जावची न्ही, कितें जावचें न्ही, पडचें न्ही म्हणून. आनी त्या खातीर कालचो एक दीस गेलो म्हणजे काल आमी हाडलो गणपती देवादयेन कांय जावना अशें म्हाका दिसता. पूण फाल्यां विसर्जनाक वतले आमी सगळे व्हडा दबाज्यान देवाचें विसर्जन करता, एक भावनेन विसर्जन करता तेन्ना खंय डॅमेज जावची न्ही नाल्यार खंय कितें विघ्न जावचें पडचें न्ही. त्या खातीर हांव PWD कडेन मना काळजांतल्यान एक रिक्वेस्ट तुमकां जाता जाल्यार प्लीज फाल्यां पर्यंत एक दनपार पर्यंत सपोज तुमी आमकां हो पॅचिंग तरी करून दिलें जाल्यार म्हाका दिसता खंय तरी आमकां सगळ्या मुरगांवकारांक गणपती व्हरपाक आनी ताका विसर्जन करता ज्या भावनेन आमी ती विसर्जन करता ती पूर्ण जातली अशें दिसता. आनी त्या खातीर हो एक नम्र हात जोडून विनंती की सगळ्या हो रस्तो जो आसा तो जाता तितले बेगीन पॅचिंग अप करचें म्हणून. आनी आतां खूब दीस जालो हो रस्तो सामको पाड जाल्लो आसा. हांव दिसाक 10 फावटी तरी वास्को येता, दिसाक 10 फावटी तरी वास्को येता. आनी पयलीं रस्तो पाड आसलो आतां आनी पाड जाल्लो आहा. आनी काल आमी गणपती हाडटा आसतना आमकां भरपूर त्रास जाल्लेले आहा. आनी आमी मागता कितें PWD कडेन फाल्यां तरी पॅचिंग जावचें, कितें पावयता आसतना जो आमकां हाडटा आसतना त्रास जाला तो जावचो न्हू म्हणून. इतलेंच हांव मागता.